Jesu por fim tive todo, tu chego tu mogo sada, tu chego tu mektai sada, bavard viswas mo. बाबून सगळ्यांक तुमकां देवर दिसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मोदी येवकार दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सौम्य क्रिस्ताची कृपा बाबा मोग आनी पवित्र आत्म्या शांतीन एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबूनो नव्या दिसा पासत बाबाक पुता पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. वायचो दीस आमकां चोंडेकल्याक आशिर्वादाचो, बेसांवांचो, कुरपेचो, पेकोणीचो, सुरक्षीतपणाचो जावंक मागुया. तुजें जिवीत कित्याचेर बांदलेलें आहा, तुजो गौरव तुजें काजारी जिवीत कित्याचेर बांदलेलें आहा. जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो आसा. तुज्या जिविताची बुन्याद तो वायचो हाच्या ह्या वाचपांचेर आमी नियाड करतले. तर आमचें चोणेकलेचें जिवीत क्रिस्तांत रिगून क्रिस्त कोडपाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ह्या मिसांत आमकां बाबाची कृपा पवित्र आत्मे बोड कोटाय मागुया. आनी पवित्र मिसाची बेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर कोडे संवसारी तत्वां प्रमाणे जेले हांव जेजूंत रिगून जेजू कोडपाचेर आमचें जिवीत गौरव बांदूंक आमी चुकल्या. बाबार्थाची राड मोगाची राड केल्या पातकां सुमी ग्रास करुया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी आतां मागुया. काळसंतांव तुका दोतोल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमयाक कागूत कोर, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. क्रिस्ताक कागूत कोर, आमची खातीर विनंती करच्याक देव बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोर कविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. ह्या मिसाची ते आसा. जोन द कोस्त ह्या भावाच्या आत्म्याक मागता. देवान ताका सोर फाव करूंक मागुया. दुसरें ते आसा पियेदाद गामा आमच्या भावाक सासणो विसो मागुया. आयज आमची मोदलीं साहिती बाबण आपलो वाडदीस काजारी जिविताचो समारंभ करतात, वार्षिक ओरस पाळटात. ह्या चिकाली पवित्र सभेंची येत्या सुकुल्या बाळांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक, शापाय शामायक वावरा खातीर भायर आहात पोटदेसान घालपाक, इरोपाक बोडीर आहात, गोंया भायर आहात, शिकतात, वावर करतात, तांचो क्लास करुया. ह्या वर्सा पावतो पावस म्हणून शेतां बाटान दर्यान जायती आमकां पीक पावसाक मागुया. पिंड आसल्यान सुक्रास करुया. पेकोणीचो हात ताका लाय म्हणून मागुया. कोणाचे टेस्ट आहा, कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा, कोणाचें ऑपरेशन जावचें आहा, सर्जरी जावचें आहा, ताका पेकोणी दी म्हूण मागुया. प्रवास करतल्यांक राख सांबाळ म्हूण मागुया. ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपाय जिविताक आपोणी फावसाक मागुया. वेगवेगळ्या संस्थांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरूंक गेल्ल्यांक सुरीचें रास फावसाक मागुया. हांवें मीस विचून काडला. पवित्र आत्म्याक मान दिवंक पवित्र तेण्यांनी आनी फळांनी आमचें जिवीत भर म्हूण बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा देवा, पवित्र आत्मेच्या उसवाडान बाबार्थ्याची काळ समोरां तुवें बोल्लाय. त्या आत्मे वरवीं कितें बरें आनी कितें सारकें तें समजून घेवंक
ताचे बुजवणीन सुद्दां संतोष भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. राजवडकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोखींक 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजाल्याक 3 म्हयने राजवडकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुजाल्यांतल्या एल्तानाची धूव आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोखीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकोडनोजराची फौज जेरुजाल्यांत भितर सरली आनी तांणी शाराक वेढो घालो. आपले फौजेन शाराक वेढो घालो आसतना बाबिलोनियाचो राजा नाबुकोडनोजर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदाच्या राजा जोखीन आपणाकूच बाबिलोनियाच्या राजाचे अधीन केलो आनी आपणा बरोबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुळयेच्या मनशांक आनी आपल्या खोज्यांक आनी बाबिलोनियाच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेलीं. नाबुकोडनोजर राजाचे राजवडकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहालांतले सगळे भांडार आनी सालोमावान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ले भांगाराच्या वस्तूंची सर्वेस्परा आदीं फुडेंच सांगून दवरलेलें तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुजाल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो. म्हणजे 10,000 उंच कुळयेच्या मनशांक आनी बोलीस झुजाऱ्यांक तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लहारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोकां खातीर भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोखींक बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाचे आवयक, ताच्या बायलांक, ताच्या खोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुळयेच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुजाल्यांत तावन बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुळयेचे मनीस आसले 7,000. तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार, सगळे झुजांक उपकारतात तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनियाच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनियाच्या राजान जोखींचे सुवातेर ताच्या बापल्याक मातानियाक घालो आनी ताचें नांव बदलून जेडेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुजे नांवाच्या व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यान तुजें पवित्र मंदीर तांणी बसटायलां. जेरुजाल्याच्या गठ्ठण करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोडी वाऱ्यावेल्या सवण्यांनी बोंचून सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासूंक दिलें. जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कश्यो आख्या जेरुजाल्याक रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजारच्या लोकांक आमी केडण्याचो माल जाल्यो. भोंवतणचीं राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमचीं केबाडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यंत उज्या वरी तुजो राग पेटलेलो उरतलो? जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत
आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळयत जाल्यार एकदम दोळदिरी. जबाब: तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां देवा, आमच्या सोडवणणारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब: तुजे नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार: कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. Spora, sorbe spora, sorbe spora kusum. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी सुमयाचे शुभ वर्तमान. जेवण आपल्या शिसांक म्हळें, म्हाका सुमया सुमया म्हणून कोण सरकाराच्यान भितर सरचना, पूण सरकार आसल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच सरकाराच्यान भितर सरतलो. तो दीस येतोच साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सुमया, सुमयाचो संदेश आमी पडगोटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवसार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सबार वेंचणुकां आमी केली न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करता न्हू, म्हजे सोशिलीं कोडसरात, कित्याक आमी तुमकां केन्नाच ओळखूंक ना. देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें गोड कोळपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आंवार आयलें, वादळ येवन त्या घोरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोळपार बांदलेलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकता तांच्या प्रमाणे चलना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आंवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेन्ना आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताचें शिकोवण आयकून लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्या भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसतले परी तांकां शिकयतालो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. बाबणो यादनीक दर म्हयन्याक कुमियांक घेवन पिडेस्तांक घरान भितर सरतात. एका घरान भितर सरलो कुमियांक घेवन, आनी इतलें घर, इतलें नाजूक आसलें घर हें. पूण सासूमाय भायर आसली एका आवट हावस म्हणटा त्या घरान भायर. भितर सरलां कार्पेट, दिये घातलेले ते खंयचे हाडलेले ते नोको हांव. घर सारकें चकचकीत, पूण ह्या चकचकीत घरांत हुस्कोत जाल्ली माय, हुस्कोत जाल्ली सासूमायक जागो ना. बाबून जेन्ना घर बांदता तेन्ना यादनिकाक हाडून त्या कोणशा जेजू क्रिस्त कोणशा सोंचो फातोर ह्या बुन्यादीर आमी आमचें घर बांदचे खातीर देवाचो आदार मागता. स्तोत्र अशें आमकां मेवता स्तोत्रान. सर्वेस्पोर्त्यो आमच्या बागाना जाल्यार बांदप्यांतलो वावर फुकट गेलो. आनी बाबा आयज जेजू दोन घराच्या बुन्यादची खबर करता. एक घर कोडपार बांदलां आनी दुसरें घर रेंवेर बांदलां. पण दोवेरीत आमची बुन्याद आमी घालता तेन्ना ती खोलाय आसता तातूंत, आनी जर तर त्या बुन्यादीन खोलाय ना जाल्यार तुका वयर काडूंक तुजें घर मेवना. जेन्ना जेजूंत आमी रिगता
जेजू क्रिस्तान आमचें जिवीत आमी रिंगून दवरता तेन्ना भिरांत ना आमकां. आनी ह्या वर्सा आमकां विशय तोच, जेजूंत रिगून रावया, म्हज्या मोगांत रावात, जेजूंत रिगून रावया. आनी तेन्ना बाबडो आमचें जिवीत गोट उरतलें. तुजें जिवीत आनी म्हजें जिवीत कित्याचेर बांदलेलें हांगा. आयच्या पयल्या बसपांत आमकां मेवता खबर कोण भाशेन सर्वेस्पोर देव मोगाचे पोरचेक निर्वाशी करता. कित्याक निर्वास तें बगूंक पडलो काय? साम 95:8. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमच्या काळजांत धारून कोर नाका. देव आमच्या गोडीतांनी उलयता आमचे लागीं, तें आयज ताका आयकुया. आयज अनियाळ आमी करुया. म्हजें जिवीत कित्याचेर बांदलां काय? संवसारी तत्वाचेर वो जेजू क्रिस्ताचेर. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्तांत म्हजें जिवीत बांदलां, कितलेय कोश्ट येवं, दूख येवं, पिडा येवं, तें गोर हालना. पूण हांव जेजून रिगूंत ना जाल्यार संवसारी नेमा प्रमाणे हांव आलतां दोलतां. तर ह्या मिसाचे भेटींत वांटो घेता आसतना आमकां करपा मागुया, सायबा म्हजें जिवीत तुज्यांत रिगूं दी. घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. Servus din vasta, Rosram kalimas na paso bertanda manis de baksoi. म्हजे भावमलो आमचे बलिदान सद्विदा देवपाक मानता असलें सा म्हणून मागात. तें बलिदान अभिमानाक मेमेक आमचे नेके पवित्र स्वेशादवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी तुका बेडितां दाना पवित्र कोर आनी पवित्र आत्मेच्या उसवाडान आमची काळजां शुद्ध निर्मळ कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पवित्रा आनी सासनांच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काळी आनी सोर थंय आमकां तीन वासूंक फावो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो स्वर्गात सोडलो आनी तुज्या उजव्याक बसलो. बासलो पवित्र आत्मो आपणाल्या तुज्या भुरग्यांचेर ताणें धाडलो. देखून आतां सदांकाळ सो देवतांच्या दरबारांत सांगाती भोलेपणान आनी व्हडल्या ताळ्यान आमचें किर्तन गायता. पवित्र 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 दरबारान सो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. होसाना उंच स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावीन येता तो सुभागी. होसाना उंच स्वर्गी. सर्वेस्परा करोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. देखून तो पर्यंतच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निदानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या क्रिस्ताची कूड आंद्रकोत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणीन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड
तुमचे पासत समोर पोंची. ते स्पोरीम जेव्हा तो ताणें काल्स घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस केयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रोगोत पातकांचें बोक्सळे मेरच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उडसाक करात. बाबार्थ सगूट सोम्या तुझे मरण आनी समर्था आनी तूं परत येयसो तुझे पुनर्जन्म देखून सर्वेस्वरा सुजेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत आसूंक आनी सोडूंचे काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कडेन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के तुमीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपिनेर आमचे गवळी बापा सिमा आमच्या आदारी गवळी बापान सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान जपून कर. तशें पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून अंतरून गेल्यात ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. हाजे काकुती अंतरल्या मेस्तांक मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमास मेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें पळय बागेवन तांकवा मेरेद्याची मैत सांगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवाज आनी सरी काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या सातां भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता सांगाता. तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर्पवेदार बाबा सोर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. देवाच्या उतरांतल्यान आयज आमकां संदेश मेळ्ळा. जेजून त्रिगून जिते त्रास कोश्ट आमी कितें आमच्या जिवितान येवं तें आमी फुडें व्हरूंक पावलेल्या. तुजे सगळे मागणी बापा करया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुजी खोशी सगळ्या जगांत संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कॉलान बक्षता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणी पडनाका मेळटातली आमकां आनी सर्वेस्परा सोर वायतातली आमकां निवार. दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाऱ्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरमाशान उतरेकतल्याक आमकां तुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वय क्रिस्ता धरता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बळ दीस घाल आनी जे कशे बळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जे येता रसवूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. समेची शांती काल तुमचे सभे आसूं. जे शांती आसतना एकामेकाक वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडून आमचे देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडून आमचे देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडून आमकां शांती. आमच्या सुमे क्रिस्तमेसर आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सुमे क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता
बाबाचे कशेय पळमळी पवित्रात्म्या सहकारांच्या मोडणारी संवसाराक तुवें जिवितलें हेजे पवित्र करता सगळे आमच्या खोटेपणांतले आनी सोड वायटांतले आमकां निवार आनी सदांच ज्यो आत्म्या पाडूंक आमकां आदार दी आनी सोशिल्ले वेगळे सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका. म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गाच्यान भितर सरचो ना. म्हज्या बाबाची कुशी करतात तोच गोड कोडपार बांदूंक हो जावन आसा जेसू आमच्या जिविताची गोरेब्याची बुन्याद. बाबार्थान जेसूक आमी शेवता त्या सुखली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पण येतो तोंडांत तुवें आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें दारण कर. क्रिस्ताच्या रगतान म्हाका दादूस कर. नाडवेल म्हाका उदकान कोरवडाच्या पवित्र कश्टान म्हाका गोड करात. तूं बरे जेजू जिदान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोदूंक मदीर दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका पड्याय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका म्हाकाच्या. बिरावया प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र आत्मा आमचेर वतून आमची काळसां मनां नितळ कर आनी दोवा परी ताच्या कृपेच्या शिवरान आमचें जिवीत फळां बरी जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्परो तुमचे सव्या आसूं. सोड पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमच्या पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. बसुन्यार क्रिस्त शांती मोगांत धाडटा. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Jesus,